नववाडो तमसुली वाठारांत बिरेस्तारा राती फर्निचर वर्कशॉपाक उजो लागून सुमार 3.5 लाखांचे लुकसाण जाले। प्लायवूड आनी हेर लाकडां उज्यान लासून खाक जाल्यात। हो उजो कोणे लायला असो दुबाव मालकाक आयला। ह्या फर्निचर वर्कशॉपाक लायट कनेक्शन नाशिल्ले। गरजेपुरती घरांतल्यान लायट घेतिल्ली अशें वर्कशॉप मालक सांगता। नववाडा तामसुली वाठारांत बिरेस्तारा राती 10:30 वरांचेर धनंजय च्यारी हांच्या फर्निचर वर्कशॉपाक उजो लागून लाखांचे लुकसाण जाले। ह्या उज्यांत लाकडां लासून गोबर जाल्यात। हो उजो कोणे लायला असो दुबाव मालकाक आयला। फर्निचर वर्कशॉपात लायट कनेक्शन नाशिल्ले। गरजेपुरती घरांतली लायट हाडून वापर करताले अशें तो सांगता। काल आम्ही हांगासरल्यान धांक सुमार जात्रेक गेले, म्हणजे कालो आशिल्लो काल्याक 10-15 मिनटांनी म्हाका 10-15-20 म्हाका फोन की हांगासर आमचे वर्कशॉपाक भरपूर उजो लागला म्हणून। आनी हांवें जेन्ना हांगा येवन पळयलो जाल्यार हांगासर भरपूर उजो भेटलो आनी सगळे वाड्या वयले येवन हांगा पालपाचो प्रयत्न केलो, पूण शक्य जालें ना। उज्याचेर इतलो उजो आशिल्लो की सगळें जळून म्हणजे काबार जालें सगळें। मटेरियल म्हणजे भरपूर आशिल्लें, जवळ जवळ 1.5 लाखाचें मटेरियल आशिल्लें, म्हणजे टूल्स सगळे मेळून म्हाका 3-3.5 लाखाचें म्हाका लॉस जालें टोटल। हो उजो म्हजो असो शॉर्ट सर्किटान वायर बी लायना हांगासर, पण लायला पर्सनली लायला, कित्याक लायला खबर ना। त्या बद्दल कितें पुलीस कंप्लेन केल्या हांवें, आज मंडळा पुलिसांनी कंप्लेन केल्ली आसा सगळी। तुमकां कोणाचेर दुबाव बीन तसो कितें? दुबाव असो घेवं शकना, आसा म्हूण हांव सांगूं शकना, कित्याक सगळे आमचेच मनीस आसा हांगासर। तशें एक पर्पज लायला सारको कळटा, कित्याक असो उजो लागूं शकना केन्ना भितरल्यान। कित्याक वायर कनेक्शन आसल्यार लावंक शॉर्ट सर्किट जाली म्हणटा, तुमच्या हांगासर वायर सर्किट हें बी ना, कनेक्शन ना। बिरेस्तारा राती धनंजय च्यारी काल्याक गेल्ल्या वेळार ही घडणूक घडली। आशिकुशीच्या लोकांनी उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो। उपरांत कुणय उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घटनाथळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो। आमी आसा नववाडो तामसुली हांगासर, जंय राती सुमार 10 वरांचेर धनंजय च्यारी यांच्या लाकडाच्या फर्निचर शॉपाक हांगा वर्कशॉपाक उजो लागून सुमार 3 ते 3.5 लाखाचें लुकसाण जालां। ही भर लोकवस्ती आशिल्लो हो भाग आनी धनंजय बाब राती हांगा शेजाराक कालो चालू आसा। सो 10 सुमार तो काल्याक वचपाक भायर सरलो आनी अवघ्या 10 ते 15 मिनटांच्या मजगती तेजें आख्खें आस्थापन जळून काबार जालां। जितून प्लायवूड आशिल्लो, सनमायक आशिल्लो, फर्निचर आनी बाकीची लाकडां आशिल्लीं, त्याच बरोबर ते काम करता ती सगळी टूल्स जी उपकरणां आशिल्लीं ती सगळीं जळून हांगा काबार जाल्या। पुणे अग्निशमन दलान हांगा घटनास्थळाचेर येवन थळाव्या लोकांच्या मदतीन हो उजो नियंत्रणात हाडलो। सुमार 3 ते 3.5 लाख रुपयाचें लुकसाण जालां अशें अग्निशमन दलाचे अधिकारी हांणी सांगलें। आनी सद्या पुलीस कंप्लेन जाल्या। धनंजय बाब च्यारी हांकां दुबाव आसा, कोणे तरी घातपात केला खरो, म्हटल्यार नक्की कोणे केला हें ते सांगपाक शकना। पुलिसांनी हेचेर योग्य तपास करचो अशी तेंची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक।